गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्यो चालीरिती पळोवपाक मेळटात। पाडवो वर्सांतल्यान एकाच दिसाक गोरवांक सुशेग मेळपाचो दीस। वर्सांतल्यान एक दीस बैलांच्या मानेवेले जू सकयल देंवता। हरशीं म्हण शेतकारांक आपल्या गाय बैलांचे कौतूक आसताच, पाडव्याक मातशें तें चड जाता। पळोवया हड्डार कुडचडे वाठारांतलो धेंडलो। ह्यो पळयात कांय प्रथा, कांय परंपरा ज्यो कुडचडींतल्या गांवांनी सांबाळून दवरल्यात। सकाळ फुडें तुळशी कडेन गवळी आनी गवळण करून दवरतात। उपरांत कट्टेंत सान्नां करपाचें पीठ घालतात। कट्टेंत बडी घालून ती गवळणीच्या हातांत दितात आनी काट्टाक व्हीर तोपून गोरवां कशी करतात। तुळशी कडेन शेणाचो सोबीत सुंदर गोठो करतात। गांवचे तरणाटे धेंडलो घेवन येतात। धेंड धेंड धेंडलो पावसांत शेणलो म्हणत प्रतिकात्मक गवळी आनी गवळणी काडून घरा वयर उडयतात। उपरांत गांवच्या तरणाट्यांक पयशे दितात। हो तितलोच काळाचो बदल। आदीं खंय तरणाट्यांक कड्डण दिताले, मागीर एकठांय येवन रांदून खाताले। पळयात। देल्ल्याली म्हातारी शेण खाताली, देल्ल्यो दिल्यो पावसान शिल्यो। देल्ल्या घरा मुखार पणस पिकला, इल्ल्याशा घरामध्ये गोंय लिपला। गोपचप 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 हो देल्लो गावचो सांच्या पावचो, गोपचप गोपचप गोपचप। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365।